मायनिंग ट्रकवाल्यांक तालाव नाका, स्किमी जाय. ट्रकाचे पासिंग केले ना जाल्यार पासिंग करसर प्रत्येक दिसाक फायन भरची पडटली. सरकाराचो नवो कायदो ट्रक मालकांक कोत्र केला. हो कायदो सरकारान बेगोबेग रद्द करचो म्हूण ऑल गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशन मागता. सरकारान OTS स्किमी खंय परत चालू करची. GPS आसतना स्पीड गव्हर्नन्स सक्ती कित्याक काय म्हण ट्रकवाल्यांचो आर्ग्युमेंट. गव्हर्नमेंटान जे कायदे केले ते आमकां खंय तरी त्रासदायक ठरलेले आसा आनी जो आमचो इन्कम आसा तो इन्कम जर काडलो जाल्यार हे कायदे गव्हर्नमेंटाचे कायदे आनी इन्कम आनी गाडयेची मोडतोड मेंटेनन्स ड्रायव्हर हितून कशेंच परवडना. आनी सध्या मायनिंग बंद आसलेली बरी पूण मायनिंग चालू जावन परिस्थिती इतली गंभीर जाल्ली आसा ट्रक ओनराची. हेचेर सरकारान खंय तरी विचार करूंक जाय. ही OTS स्कीम परत लागू करची जेणे करून जे आमचे ट्रक बांधव आसा आमचे भाव आसा आनी जे खरेच त्रासान पडलेले आसा तेंचे कडेन ते 40% पैसे फारीक करूचे जायना. तांकां ही स्कीम एक्सटेंड करून जावं परत रिस्टार्ट करून तांकां एक दिलासो दिवचो. हांव गव्हर्नमेंटा कडेन इतली विनंती करता की जर स्पीड GPS जर हे सगळें काम करता जाल्यार स्पीड गव्हर्नराची गरज कितें. आतां आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान असो एक कायदो केला की जर गाडयेची वर्साच्या वर्सा पासिंग जाता ती पासिंग जितले दीस डिले जाता तितले दिसाच्या दिसा ताका फायन मारता. आतां पासिंग डिले कित्याक लागून जाता तेजे कडेन पयशे नासल्या कारणान तो काम करूच्याक डिले जाता. अजून पर्यंत तरी गोंयान हो कायदो नासलो. हो नवीन जो कायदो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जो लायिल्लो आसा ह्या कायद्याचो आमी निशेध करता. कित्याक हो कायदो तेणीन जो नोटिफिकेशन काढलेलें आसा ते नोटिफिकेशन कॅन्सल करचे. हितून गोर गरीब जो ट्रक ओनर आसा तो अक्षरशः भितर मरतलो ही फायन भरून. ही फायन भरून ताका केन्नाच जमची ना आनी तेजी गाडी केन्नाच उबी जावची ना आनी तेजी गाडी केन्नाच पासिंग जावची ना. हेजेर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेजेर विचार करून हे जे नोटिफिकेशन काढलेलें आसा ते जाता तितले बेगीन मायनिंग चालू जावच्या पयलीं फाटीं घेवचें. पणजे लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. ज्या मतदारांनी पर्रीकाराक मोठो लिडर केलो तांकांच पर्रीकार किंमत दिना म्हूण काँग्रेसीचो उमेदवार गिरीश चोडणकार उलयलो. सगळी घाण मांडवीत सोडटात. पणजे सध्या काजिनोक लागून गणपती विसर्जनाचो मोठो प्रश्न उप्रासला. पणजेकारूच ह्यो गजाली उलोवन दाखयता म्हूण चोडणकार म्हणटा. लोकांचे प्रश्न खूब आसात पूण आमकां भोंवता आसतना जे लोक वेलकम करताले स्पेशली खूब खुशी दिसताले. पूण त्याच बरोबर लोकल आमदाराची इनएक्सेसिबिलिटी तो मेळना. त्याच बरोबर तेंगेल्या अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लम तेंचे वेगळे वेगळे इश्यूज आशिल्ले ते लोकल आमदारान म्हणजे गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे प्रॉमीस करून सुद्दां सॉल्व करपाक शकले ना. ज्या वोटरान ताका येदो व्हडलो लिडर केलो तांकां मान दिना. सो असले हांकां लोकांनी ठरयिल्लें आसा. त्याच बरोबर आमी कितें करतले हे खूब फावटी लोक आमकां प्रश्न करतात. सो आमचो मॅनिफेस्टो जवळ जवळ तयार जाल्लो आसा आनी 2 दिसांनी आमी तो रिलीज करतले आनी आमचें कितें विजन आसा पणजे खातीर तें आमी जाहीर करतले. आयज गणपती पावपाचो प्रश्न खूब व्हडलो जाल्लो आसा पणजेन. कारण आमकां हेंच लोकांनीच सांगलां आमकां आमी थंय पायताले थंय सगळे काजिनो भरल्या म्हणून. आतां हो एक दुसरो व्हडलो प्रश्न आसा पणजेकारांचो. आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन गोवा अर्बन इलेक्शनाक ज्या लोकांनी गोवा अर्बनाच्या डायरेक्टरांक निवडून हाडले BJPच्या पॅनलाच्या विरुद्ध तरी आसतना ज्या शेअर होल्डरांनी गोवा अर्बन इलेक्शनाक गावणेकर पॅनलाक जिखून दिलें त्यांचेर जो अन्याय जाला त्या शेअर होल्डरांचेर आनी त्या इलेक्टेड डायरेक्टरांचेर तेजे बद्दलूय लोकां भितर खूब तिडक आसा आनी तेजो इफेक्ट पणजेच्या इलेक्शनाक जातलो आनी त्यांचो खुबसो तेंको म्हाका मेळटा. पर्रीकार सध्या आबूज जाला. काँग्रेसीचो प्रचार चल्ला थंय फाटल्यान इलेक्शन कमिशनाच्या लोकांक धाडटात म्हूण गिरीश सांगता. आनी तेजी चुलूक म्हाका दिसता आमच्या मनोहर पर्रीकाराक लागल्याक. आयज ते इलेक्शन कमिशनाचे जे लोक आसा तांकां सोतोवन आमच्या फाटल्यान लागतात. आमचो प्रचार जो आसा तो इतलो लो प्रोफायल आसा जंय खर्च कांय नासतना आमी फक्त चलत भोंवतात घरघरांनी भोंवतात.
हेजो धसको तांकां कित्याक घेवपाक जाय काय खबर ना, कारण आमचे फाटल्यान आमचे परत गाडयो येवन चॅक करप, आमचे भोंवतात थंय येवन परत उबी रावप आनी आमकां बेश्टेच प्रश्न करप वेगळे वेगळे इश्यूचेर. म्हाका दिसता आमचो टायम पेड्यार करप आनी आमचे जे फोकस आसा हावस टू हावस कॅम्पाचेर ते डायवर्ट करपाचो तो प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. घेऊया एक ब्रेक.